गोंयांत भात शेतीचे पीक उणे जावपाक लागला. कांय पडीक भात शेती कन्वर्ट करून थंय कन्स्ट्रक्शनां येवपाक लागल्यात. भात शेती तिगोवन दवरूंक सरकाराची यत्न चल्ल्यात. भात शेतीची जमीन केन्नाच कन्वर्ट करूंक मेळची ना. प्रकरण सापडल्यार कारवाय करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. आम्ही ऑलरेडी म्हणजे रायस, मोरड, खेर किंवा खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्नाच कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून ज्यांचे आतां पर्यंत आमी ऑलरेडी पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून कायदो पास केला. ताच्या खातीर ती लँड केन्नाच कन्वर्ट जावची ना. प्रदूषित उदक न्हंयांनी सोडटल्यांचेर कारवाई करूंक कायदो हाडपाची तयारी फायन मारतले. मुख्यमंत्री उलयलो. जे पोल्युटेड उदक न्हंयन किंवा शेतान सोडटा ते बंद जावचे सिवरेजीच्या वतीन. ताका स्ट्रिक्टली कायदो पास करतले किंवा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन तांकां स्ट्रिक्ट आनी बीग पेनल्टी जी आसा पळय न्हू ती बीग पेनल्टी पोल्युशन कंट्रोलाच्या वतीन दितले. मजगतीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं गोंय अमृतकाल कृषी धोरणाचें उक्तावण जालें. शेतकी धोरण शेतकाऱ्यांच्या फायद्याचें. शेतकी धोरण नेमकें कितें पळोवया. शेतकारांक आदार हें मुखेल प्राधान्य. शेतकारांक कल्याण निधी मंडळ स्थापन जातले. उदका पुरवण करपाक सोसायटी स्थापन करतले. शेतकी पर्यटना खातीर स्पायस आनी हेर प्लांटेशनाक चालना. शेती खातीर कुशळटाय विकास प्रशिक्षण कार्यावळ. शेतकी दायज सांबाळूंक म्युझियम. प्राकृतीक आनी सेंद्रीय शेतींत प्राधान्य. खाजन मरड शेतीचें संवर्धन जातलें. हाचे फुडें शेतकी जमनीचें रुपांतरण अशक्य. शेतकारांनी फायदो करून घेवचो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. आमी ताका आतां हेज्या फुडें फेन्सींग सुद्दां जें आहा पळय न्ही हें मॅश वायर फेन्सींग आमी जें म्हणटा रोड लायनींग आमी पयलीं तें प्रपोज करता. म्हणजे कॉन्क्रीट फेन्सींग बंद करून मॅश वायर फेन्सींग जें लॉंग लास्टींग उरता ताका सबसिडी आमच्या एग्रीकल्चराच्या मार्फत मेळटली. ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांनी ऊस लावचो. सरकार संजीवनी वाठारांत ताचे कडच्यान विकत घेतले. मुख्यमंत्री उलयलो. शुगर केन फार्मरांचो आमचें नोटिफिकेशन येता जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार तेंच्यांनी ऊस लावचेलो. आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर आमचो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले. दिलो तर आमी तेंचो घेतले आनी ताका पयशे दितले. त्या खातीर कोणीच खंयसर ऊसकारांनी बी बाकीचें हें करपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.